Headlines brought to you by Panchamrita. उत्तर गोंयांत बॅक टू बॅक चोरयो माडेल थंय फोडली 2 घरां पेड्यान 2 फ्लॅट सुकूर परवरे खंय बंगलो फोडपाचो यत्न. फातोर्डा सामुहीक बलात्काराची केस चौकशेक दियात बायला पुलिसा कडेन चौकशी अधिकारी बदलचो सध्याचो विक्टिमाचेर हाडटा दबाव. गोवा व्हीएयूचे मुख्यमंत्र्याक पत्र. पेडणे तालुक्यात वाडला गुन्ह्यांचो आलेख. एकलो खंय लोकांक धमक्यो दीत सुटला. पुलिसाकूय धमकी दिवन बडयलो. पुलिशेक कागाळ मात कारवाय जायना. चड काम पडटा फामिली बरोबर वेळ सारपाक मेळना. शेनवाराय जाय सुटी. कामाचे दिसूय 5 करचे. बँक कर्मचारी पणजेच्या आझाद मैदानार. गोंयांत 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यांच्या सोशल मिडिया वापराचेर बंदी घालप योग्यच. शिक्षणीक संस्थांच्या मुखेल्यांच्यो स्पश्ट प्रतिक्रिया. भुरग्यांचो मात विरोध. ऊर्जा क्षेत्रात भारतात गुंतवणुकीची संध. भारत युरोपियन युनियन व्यापार कबलात. जागतिक जीडीपीच्या 25% इंडिया एनर्जी विकाचे प्रधानमंत्र्यान केले उक्तावण. आणि शापोरा न्हंयत बेकायदेशीरपणान काडटात रेंव. वाळडोंगर कोसळपाचो भंय. सुमार 400 लोकांची घरां शेतां धोक्यात. सरकारान करची कारवाय. थळाव्यांची मागणी.